गोवा आकाश कंदील स्पर्धा घडोवन हाडटा आणि ह्या वर्सा ही स्पर्धा 10वे फावटी घडोवन येता आणि दर वर्सा प्रमाणे आख्या गोयचे आकाश कंदिलाचे हांगा प्रेजेंटेशन आसतले आणि तुमकां पयलीं सांगलां की ही स्पर्धा आमी घडोवन हाडटा की आमची जी संस्कृती आसा, आमचे जे ट्रेडिशनल कल्चर जे आसा, जे आकाश कंदील घरा आमी जे करताले ती संवय परत एकदा ह्या तरणाट्यां मदीं ही रुजून येवची आणि त्या निमित्तान दर वर्सा आणि आमचो जो आमदार आसा आणि मॅडम डिलायला लोबो यांच्या आशीर्वादान दर वर्सा आमी यशस्वीपणान ही स्पर्धा घडोवन हाडटा आणि ही स्पर्धा घडोवन हाडटना ह्या वर्सा खास करून आमचे निमंत्रित आसा हांगासर जे सांस्कृतिक कार्यक्रम जे सादर करतले, जे लोकांचे मनोरंजन जे आसा, जे स्पर्धक आसा आणि स्पेशल इन्वायटी आसा त्यांचे मनोरंजन करपाक खास करून हांगासर मुंबयसून आमचे गोंयचेच नामनेचे कलाकार आणि सितार वादक श्री रवी च्यारी जे ज्येष्ठ पंडित जे असले प्रभाकर च्यारी यांचे सुपुत्र आणि त्याची जी नावलौकिक आसा ती फामाद आसा अख्ख्या भारतभर वयते त्या फेस्टिवलान त्यांचा शो जाल्लो आसा आणि नामनेचे कलाकार सगळे उस्ताद पंडित ह्याच्या बरोबर त्यांच्यानी परफॉर्म केलेले आसा. सो एक सोलो ते परफॉर्म करतात आणि जी जुगलबंदी असता बाकीचे जे शास्त्रीय संगीत आसा, जे इन्स्ट्रुमेंटल संगीत आसा ते संगीत फुडें व्हरपाक त्यांचो प्रयत्न चालू आसा आणि ह्या वर्सा ते फाल्यांसर हांगा आमच्या कार्यक्रमात सामील जातले एक आकर्षण अशें. सो ह्या माध्यमातून तुमकां कळयता की त्या शास्त्रीय संगीत आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन सांगलेले आसा की आमची ट्रेडिशनल जे कल्चर आसा, जे शास्त्रीय संगीत आसा ते खंय तरी आमी जपोवन दवरपाक जाय आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमी एक प्लॅटफॉर्म दिता सगळ्या कलाकारांक, गोंयच्या तशेंच भायले जे कलाकार आसा तेंच्यांनी आपली जी कला आसा ती सादर करची. सो फाल्यां तांचो 1 वराचो दिग्गज असो कार्यक्रम आसा बाकीचे साथी कलाकारा बरोबर आणि ह्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे जण तुमचे मित्र आणि तुमची फामील सगळे सामील जावचे आणि या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. तशेंच फाल्यां सांगपाचें म्हटल्यार 10 वर्सां पूर्ण जाता म्हणून खास करून आणि एक स्पेशल व्यक्ती आमच्या या कार्यक्रमात सामील जावपाचे आसा ते म्हटल्यार आमचे गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लय, जे तुमकां खबर आसा तेणे कितलेशेच नाव लौकीक मेळयल्ले आसा आणि गोंया खातीर प्रत्येक वाठारांत तेणी आपली उपस्थिती दाखयल्ली आसा आणि ते आमकां एक चीफ गेस्ट म्हणून लाभलेले आसा. सो त्याच्या उलट आमचे जे टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे हे येवपाचे आसा. तशेंच आमचे MP आणि राज्यसभेचे सभासद श्री तानावडे ते येवपाचे आसा आणि इतर आमचे स्पेशल गेस्ट आसतले तेन्ना हो कार्यक्रम यशस्वी करपाक आणि जे स्टेजीर जे कार्यक्रम जातले त्याचो आनंद घेवपाक, त्यांचो आस्वाद घेवपाक तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा भर संख्येन तुम्ही या कार्यक्रमात सामील जावचे. तशेंच जे स्पर्धक आसा फाल्यां खूब कडेन स्पर्धा आसा पूण ह्या आमच्या स्पर्धेचे एक वैशिष्ट्य आसा की ही पहिली अशी स्पर्धा आसा की हांगासर 5,000 6,000 अशे आकाश कंदील सामील जाता. कित्याक सगळ्यांची आमी व्यवस्था करता, अरेंजमेंट करता, तांकां रिफ्रेशमेंट सगळ्यांक दिता आमी आणि प्रायजय आमची आकर्षित आसा. पयलो प्रायज 30,000 आसा अखिल गोवा आणि कळंगूट आणि शिवोली मतदारसंघात पयलो प्रायज आसा 25,000 आणि 10 असे कॉन्सोलेशन प्राइज आसा 6,000चे प्रत्येकी. आकाश कंदील स्पर्धा जी फाल्यां प्रेजेंटेशन आणि कॉम्पिटिशन जे सुरवात जातले 10 तेजे मेन प्रोग्राम जो आहा स्टेज प्रोग्राम हो आमचो 7 सुरवात जातलो आणि ह्या प्रोग्रामाक वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स म्हणजे कल्चरल गोंयच्या ग्रामीण भागान जे धाकटुले पंगड आहा वेदर दे आर फुगडीचे आसूं, धालो आसूं, दिवली डान्स आसूं, हे वेगवेगळे भाशेचे पंगड हिंगासर तांकां आमी ही स्टेज फाल्यां दिल्ली आहा आनी तेचे भायर आमचोच गोंयचो नामनीचो कलाकार
पंडित रवी चॅरी. तो तेका आधी तो चारी आसलो, म्हणजे तेजी फॅमिली ते आख्खे वर्ल्डाक तो भोंवता. तेजे नाव पंडित रवी चॅरी. स्पेशली आमच्या ह्या शोआ खातीर, फेस्टिवल ऑफ लायट्स ह्या शोआ खातीर तो गोंयान येता. तेजो आख्खो पंगड घेवन येता. म्हणजे 10 कलाकार, गोंयचे तशेंच महाराष्ट्राचे कलाकार, मुंबयचे कलाकार, तांकां घेवन तो फाल्यां गोंया येता. आनी आमचो हो फेस्टिवल ऑफ लायट्साक आनीक उजवाड हाडपाचो तो प्रयत्न करतलो. आनी मोठो उजवाड हाडपा खातीर आनी हो आमचो फेस्टिवल ऑफ लायट्स आख्खे वर्ल्डाक फामाद जावपा खातीर आमचो गोंयचो गव्हर्नर हिज एक्सिलन्सी श्रीधरन पिल्लयजी हेणे आमकां कन्सेंट दिल्ले आहा की आपूण ह्या फेस्टिवलाक सहभाग जातलो. म्हणजे आय वील टेक पार्ट इन द फेस्टिवल. आय वील कम एंड सी युअर आकाश कंडील्स. आय वील कम एंड सी युअर फेस्टिवल. जे फेस्टिवल ऑफ लायट्स म्हणजे कितें, म्हणजे तेका कळोंक ना. ते पयलीं आमी कितें सांगता पळय ते इतले आकाश कंडील येता म्हणून. आनी हे मेन रोडाक लागता. लोक वेरियस प्लेसिसांसून लोक येता हे पळोवपाक. जे बार्देशचे लोक, सावथाचे लोक, पेडणेचे लोक, सगळे 70 तालुका म्हणजे त्या वाटेचे लोक बसून ह्या आमच्या धाकटुल्या इवन काणकोणचे लोक हिंगासर पळोवपा खातीर, हो स्पेशल प्रोग्राम पळोवपा खातीर, हेचो आस्वाद घेवपा खातीर आनी पार्टिसिपेट करपा खातीर काणकोणसून बसून लोक येतात. साऊथ गोवाचे येता ते येतात, म्हणजे मडगांव आसूं, फोंड्या आसूं, पूण काणकोणचे बसून लोक येतात. So we are going to wait for all the people of Goa to come and witness our festival of lights